Do you feel that the top leadership of Congress is totally compromised? No, I don't completely make that statement. See, understand one thing is that they also need to understand for a fact that जितली तांची जागा कमी जातली तितले बाकीचे राजकीय पक्ष आसा ती जागा घेतली. आमी ते जर अशें चिंतता आसत की आमकां एलायन्सान दवरत जाल्यार वी वील टेक दॅट स्पेस. वी वील एनीवे टेक दॅट स्पेस. वी वील एनीवे टेक दॅट स्पेस ऑफ भारतीय जनता पार्टीचे जे 10-15% वोटर आसा जे आज फ्रस्ट्रेट जाल्या. भारतीय जनता पार्टी कडेन 15 ते 17% वोटर आसा जो तांचो हार्डकोर. जो प्रॉबेबली मार बडे तांकां कितेंय कर आनी शेवटी ते म्हणटा हांकांच मारूंक जाय मतां. म्हणजे पणजेचे वोटर दे आर द वन्स की तांकां तांची परिस्थिती बिकट जाल्या. बट दे वील स्टील वोट फॉर भारतीय जनता पार्टी. सो दे आर कॉल्ड लॅमडे. इट्स अ टर्म आय एम युजींग लॅमडे वोटर ते. तांकां कितेंय कर तूं तांकां नासता ते पार्टी चल मारया मतां. गोंयचे भलेकर हे ते सगळ्यो गोश्टी बोलाच्या बाता. अदरवायज दे आर लॅमडे. लॅमड्याच्या भायर जे लोक आसा जांकां स्वाभिमान आसा दोज आर फेड अप विथ बीजेपी. आय एम ऑल्सो लुकिंग एट दोज वोटर्स. सो माय टार्गेट इज नॉट जस्ट काँग्रेसी स्पेस. काँग्रेस म्हणटा तुम्ही आपली फाटीर बसतले आणि तांगेले तुगेले घेवन वतले म्हणून. फाटीर बसनासतना हांव घेवन वचून दाखयता. बट जर आमी एकठांय रावले जाल्यार वील एटलीस्ट नॉट गेट इन टू दॅट स्पेस ऑफ इच अदर. प्लीज अंडरस्टँड वन थिंग. जेन्ना हांव 40 घालतलो म्हजे आनी तांचे झगड्यो जायत जाल्यार ताजो फायदो कोणाक जातलो हे गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक खबर आसा. आमी फाटली कितलीशी इलेक्शनां सिंपल गजाल. ह्यो गजाली जर समजना बट तरीकय हे जायना न्ही. कारण तुम्ही म्हणटात की तुगेले लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड आसा. सो दॅट मिन्स somebody doesn't want to understand this fact. आरे तुका हांव जेन्ना गजाल सांगता की तूं त्या वाटेर वचूं नाका तूं फोंडान पडटलो म्हणून तरी तूं वताच त्या वाटेर हाजो अर्थ कितें. यू आर डिटर्मिन्ड टू गो टू हॅल. तेन्ना सी युअर डिटर्मिनेशन वील टेक यू टू द प्लेस वेर यू वॉन्ट टू गो. आर डिटर्मिनेशन इज टू फॉर्म द गव्हर्मेंट इन 2027.